आज डेअरींच्या आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटरच्या बरोबर संबंध आमच्या वेगळे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जे असतात त्यांच्याबरोबर एक बैठक, एक फ्रिक्वेंटली बैठक, एक रिव्ह्यू घेवपा खातीर आजची बैठकाचें आमी आयोजन केल्लें आशिल्लें. एकंदरीत आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर किंवा चेअरमॅन वारंवार डेअरी संदर्भाचो व्यवहारा संदर्भान काही गोष्टी सातत्यान सांगत असतात. जोपर्यंत आम्ही प्रत्येक हेड ऑफ डिपार्टमेंट आणि खास करून एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट जे आसा ताचे कामाक मातशी गती दिवपाक जाय, त्या संदर्भान तांकां एक ट्रेनींग आमी दिवची अशे तरेचे आजचे आमी बैठकीक ठरलेले आसात. दुसरी गोष्ट, मार्केट जर आमी वाडटले जाल्यार प्रत्येकाच्या जे डेअरीचें दूद घेनात पूण तांकां आमी ते सर्वे कर म्हणून सांगिल्ले आसात, दुसरे डायरेक्शन दिल्लें आसात. आनी तिसरे तांकां कित्याक लागून मार्केट वाडना ह्या संदर्भात आमी चवकशी करून एक रिपोर्ट आमच्या ॲडमिनिस्ट्रेटराच्या मुखार दवरी अशे तरेचे एक सजेशन्स आज सगळ्या मार्केटिंग वाल्याचे आणि तांचे जे सगळे आमचे 22 जे मार्केटिंग एक्झिक्युटीव आसात तांकां आमी काही गोष्टी सांगिल्ल्यो आसात. एकंदरीत आमी जर पळयली, आमी एक फिगराचेर जर नजर जर मारली जाल्यार कॅटल फील्ड आणि आमची डेअरी सातत्यान प्रॉफिटान आसा. आणि ह्या दोन्हीचेरूच प्रत्येक म्हयन्या म्हणजे एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च एकूच म्हयन्याक आमकां डेअरी मातशें लॉसाक आयिल्लें आशिल्लें. बाकी सगळे म्हयन्याक आमचे आमी जो परत ॲडमिनिस्ट्रेटर पासून ते काही गोष्टी आमी सांगतात. आजचे बैठकीक अशे तरेचें जालें की ज्या वेळाचेर ॲडमिनिस्ट्रेटरान आपलो ताबो ह्या डेअरीचेर घेतिल्लो आशिल्लो आनी तो खंयचोय आसूं, मागीर तो आमचे गव्हर्मेंट ॲडमिनिस्ट्रेटर सिंगल गव्हर्मेंट आशिल्लो, नायक म्हणून आशिल्लो किंवा आमचे कुडकर सर आशिल्ले आनी आयज आमचे 3 मेंबर हें आसा ॲडमिनिस्ट्रेटर आसा. ह्या सगळ्यांनी आज डेअरीचे जे आउटस्टँडींग त्या वेंडरा खातीर आशिल्लें तें तांचे आमी माल घेतिल्लो, मार्केटांतल्यान माल घेतिल्लो, ताचे कडल्यान ऑलमोस्ट 26 crore आमी मार्केटांत देणे आशिल्ले. आनी तो फिगर आज 6 कोटीचेर आयिल्लो आसा. म्हणजे आमी फक्त आतां मार्केटान इतलें सगळें ह्या 1.5 ते 2.5 वर्साच्या कार्यकिर्दी भितर म्हजे म्हायती प्रमाणे आमी आज ऑलमोस्ट 18 ते 20 कोटी आमी तांचे आउटस्टँडींग पेड केल्ले आसात. एकाउंट्सा कडल्यान आत्तां हांव फिगर घेता आसतना ताचें म्हणणें आसा की 6 कोटी आमचे फाटले उरले आसात आनी एखादे 2 कोटी आतां बिलां येवपाचें आसात. म्हणजे हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी डेअरीचेर जे आउटस्टँडींग जे मार्केटांतलें तें कंप्लीट जावपाक शकता. दुसरो विशय आसा की आमकां तुमचे फीड्स जे आहात तांकां स्टॉकिंग करपा खातीर आमचे कडेन स्पेस मातसो कमी आसा. तो थोडोसो रिवायव जावचो ह्या संदर्भान आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटर जे आसात म्हणजे खास करून कामतदार अवीस नायक आनी त्याच आमचे चेअरमॅन हेजेर काम करतात आनी नवें काम करपाचें आमी ठरलेलें आसा. मार्केटिंगाची आनी प्रोडक्शन आनी आमचे प्रोडक्शन आनी अकाउंट्स हांचे भितर काही गोष्टी आमकां समन्वय करपाक जाय आशिल्लो. कारण कितें जाता, जो पर्यंत मिडिएटर ना, थर्ड मनीस ना, जो पर्यंत तांकां एकामेकाचेर तें काम घालतात तातूंत भितर थोडेशें आमी जितलें काम आमकां मार्केटिंग वाडोवपाक करपाक जाय किंवा तातूंत भितर आमकां हानी जातली हें सगळें ओवरकम करपा खातीर आमकां कितें करपाक जाय ह्या संदर्भांत आमी तांकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. आनी त्या संदर्भात मुखार आमी 1 म्हयन्यानी परत ह्या मार्केटिंग वाल्यांक घेवन बसतले, तांचे कडेन रिपोर्ट आमी घेतले आनी ही डेअरी मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमचो उद्देश एकमेव आसा, जे फार्मर्स आज रात दीस काम करतात, दाबाड कश्ट करतात, तांकां कितें तरी ह्या हितूंतल्यान मेळपाक जाय. जे शेअर होल्डर आसात तांकां कितें तरी मेळपाक जाय. आज हांवें सगळे जे कामगार जे आशिल्ले हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसा तांकां सगळ्यांक मेसेज दिल्ले आसा की फार्मर्सांक लागून आज आमी हांगा आसा आनी फार्मर्सांचेच भले आमी चिंतपाक जाय आनी स्वताचे तुमचे भले तुमकां आज नोकरी सेक्युअर केल्ली आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्या फार्मर्साच्या प्रयत्नाक लागून जाल्ल्यो आसा. आनी जो पर्यंत आमी एकामेकाक सहकार्य करनात तो पर्यंत आमी मुखार वचपाक शकनात. तांच्यांनी खुबशे विशय आमचे मुखार मांडला, पूण हांवें तांकां सांगलां प्रत्येक प्रॉब्लमाक हें सोल्युशन आहा आनी सोल्युशन हें आमीच काडपाची गरज आसा. आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन करून ह्या डेअरीची जो बिझनेस जो आसा, जो वेवहार जो आसा तो मुखार व्हरचो अशे काही गोष्टी हांव तांकां आमी आज डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. आमच्या परीन आमचे सगळे ॲडमिनिस्ट्रेटर जे आसात ते बरे तरेचे काम करता. आय हॅव ऑलवेज एप्रिशिएटींग देम आनी एप्रिशिएटीव केल्ले आसात, कारण फूल टायम आपलो स्वताचो वेळ ह्या डेअरी खातीर दितात. ज्यो काही गोष्टी आसात त्यो सुदारपाचो प्रयत्न आमच्या सगळ्यां कडल्यान जाता.
आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज नवी आनी एक आमी काम केल्लें आसा की फाटले गेली कित्येक वर्सां ह्या डेरीन कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करणारे भुरगे आशिल्ले आणि तांकां आज कायदेशीर तांचे कडल्यान आमी तेंचे आज आमी तांकां कन्फर्म केल्लें आसा ह्या संदर्भात कायदेशीर एप्रुवल RCSचे एप्रुवल हाडून फाल्यां सकाळीं हो भुरगो मागीर त्रासान पडपाक जायना आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचें कर्तव्य जावन आसा आनी आज अशे तरेचे सुद्दां भुरगे आसात जे फाटले एक वर्स जो आमी जर तेंचो नियाळ जर घेतलो जाल्यार 365 डेज तो एक वर्साक जे आसात एक्काय दिसा ते एबसेंट ना इतले तरेचे ह्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल भुरग्यांनी सुद्दां आपली सिन्सियरिटी दाखयली आसा कारण तांकां खबर आहा ही एसेन्शियल कॉमोडिटी जे आसात आनी एसेन्शियल सर्विसां भितर आसा आमी कसलेच ताचो घात करपाक जायना हें तांचें मनान आसा आनी म्हणूनच आमचें कर्तव्य आसा तांकांय खंय तरी कुटुंब आहा त्या कुटुंबाक एक आधार दिवचो म्हणून तांकां आमी आज तांचे सगळें कायदेशीर सुपस करून आज आमी तांकां कन्फर्मेशन लेटर्स दिवचो आसा.